गोवा मेडिकल कॉलेजीन विथ हेल्प ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर आणि एलेन्को हांचे जोड पावलांनी फॅसिलिटी सुरू केल्ली आसा. ताचो फायदो जो आसा तो ह्यान फुडें चालूच उरतलो. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. पयलीं आमी पळयताले की आमी एसेसमेंट करताले, मागीर 2 म्हयन्यान तांकां हाडून आमी इक्विपमेंट दिताले आनी खंय तरी खूब गॅप पडटालो. आनी त्याच बरोबर जे जयपूर फूड आमी प्रोजेक्ट पयलीं सुरू आशिल्लो रुग्णाश्रय हांगा, तो आमी मुखार व्हेल्लो आसा. भारत पेट्रोलियम हांच्यांनी CSR फंडींग करून जे प्रॉस्थेटीक लेग आसा, सो जयपूर फुडा कडल्यान आमी आतां ट्रान्जिशन केल्लें आसा प्रॉस्थेटीक लेगाक. हाय एंड प्रॉस्थेटीक लेग जाची कॉस्ट म्हाका दिसता एका पांयाची कॉस्ट 50,000च्या वयर आसा, ते आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक सुरू केल्ले आसा. जवळ जवळ 300 बेनिफिशरीज गोंया भितर ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केल्या. होय कार्यक्रम जावपाचो आसा हँडिकॅप लोकांक आनी हे जे आतां केलेले आहा प्रधानमंत्री दिव्यांग दिगेंद्र ही स्कीम केलेली आहा थ्रू एलेन्को. ही कंपनी जावन आसा, ही गव्हर्मेंट बेस्ड कंपनी आहा आनी थ्रू हे जे आतां ऑर्गनायजेशन केलेलें आहा आमच्या फॅसिलिटी दिवपाक आमच्या हँडिकॅप लोकांक बऱ्यांतले बरे आमचे लोक तिका गरजेचे. हे ऑनली खंयचे स्टेटीनी ना, हे फर्स्ट टायम हे आमच्या स्टेटीन केलेले आहा. वाल दिता आमच्या CMाक, आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक, तशेंच आमचे एकाय सण नासतना आमचो हेल्थ मिनिस्टराकी हे तोय हिंगासर खूब कामां करता. पूण हॉस्पिटलाचे मेडिकलाचे फॅसिलिटी कशी दिलेले आहा जगपाक शकता तशा प्रकारचे आयज खुबशे इक्विपमेंट्स आयज आयिल्ले आसा आनी दीस प्रोसेस वील कंटिन्यू ना. ही फॅसिलिटी पळय त्या निमित्तान सुरवात जाल्ली आसा ही कंटिन्यू आसतली. आमकां कोणाक पांय पडपाक वचचें पडटाना. आमकां म्हणटात ते आमकां रिस्पेक्टेबल आमचो तो हक्क आसा, दिव्यांगाचो तो हक्क आसा आनी सरकारान तें पुरोवपाक जाय. आनी अशें न्ही की खंयचे तरी ऑर्नामेंटल हाडले तसले हाडले आनी साकारी करून हाडले आनी कोणाक लागले आशिल्ले कोणाक दिले गेले आनी ते मागीर कोनशाक पडले, अशें प्रकारचे न्ही. आमी खुबशे वस्तू आसा ते प्रॉस्थेटीक आसतले ते आसा पळय न्ही ते सारके ताच्या सायजीन आसतले आनी फ्रिली तांकां भोंवपाक मेळटले. पूण ते कोनशान काडून दवरले ना. आयज आमी खुबशे पयलीं आमच्यो व्हिलचॅरूच आसताल्यो, सदांच व्हिलचॅर आसताल्यो. आयज त्यो डिजायन व्हिलचॅर कशे केल्ले आसा तुका सूट जावपा खातीर एखाद्या कोणाक ते भायर रस्त्यार वचपाक जाय जाल्यारय तश्यो जे बॅटरी इलेक्ट्रिकल हें आसा पळय न्ही EV व्हेहिकल्स कशे आसात त्या पद्दतीचे आयिल्ले आसात. सो ताका थोड्यो फॉर्मेलिटीज आसात. जायते NGOs मुखार आयिल्ले आसात. की हांगा स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर जालें, खूब पयस वताले, दिसाक तांकां 5-6 हजार रुपया लागताले. वी वील स्टील ब्रिंग डावन दी कॉस्ट वॉट इज देर एक्झिस्टींग. आमकां खुबशे NGO कडल्यान मदत मेळत अशें खंयतरी येनात. तांकां पेमेंट करचें पडटा, तेंचे कॅर घेवपा खातीर मिनिमम कॉस्ट आसतात. वी वील ट्राय टू रिइम्बर्स फॉर आमी खंयच्यान तरी हाडून तें करतले. आयज SBI सारके बँक आसा तातूंतल्यान आमकां 30 EV व्हेहिकल्स म्हणजे आमचे व्हिलचॅर जे व्हेहिकलान भितर वतले आनी तुका खंय एखादे वेळ किडनी पेशंट आसा हें आसा खूब प्रॉब्लम जाता तांकां ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. घरांत भितर व्हिलचॅराचेर आशिल्लो तो उठपाक शकना, त्या मनशाक जर गाडयेन घालतलो जर जाय 4 लोक लागतात. गाडयेचें दार ओपन जायना, एक सायडीन तो हाताक करून ओडटा, ह्या सायडीन पांय पुश करता. म्हणजे दोतोरागेर वता आसतना तो अर्द काबार जाता. परत डॉक्टरा कडेन थीम गेले नंतर गाडयांतल्यान भायर काडून ताका व्हिलचॅराचेर घालपा जाय. परत व्हिलचॅरा वयल्यान गाडयांत घालपाक जाय. घरा कडेन आसतकीर गाडयांतल्यान परत काडपाक जाय. 4 अशे इन्सिडंट जातात. ताका उपचार म्हणटे नाका बाबा, आपूण घरा कडेन आसलो बरो. पूण आयज कितें आसा व्हिलचॅर आसा ते व्हिलचॅर त्या रिक्षा आसतले किंवा EV व्हेहिकल आसतले ते वतले. सो आमी आमचो एक हेंय दिल्लो आसा, ॲप केल्लो आसा. आमी पळयल्ले आसात की जर आमकां बरे पद्दतीन जालें जर जायत खूब मोठ्या प्रमाणान गोंय एक अशें मॉडेल स्टेट करपाक पळयतात, जाणे करून ह्या GMCच्या ऑपोजीट खुबशे BSNLचे जागे आसात, बिल्डिंग्स आसात, अनऑक्युपायड आसात. आमी सरकारा कडेन प्रयत्न करतात, BSNL कडेन प्रयत्न करतात, ते सगळे मेळ्ळे जर जायत नवे नवे फॅसिलिटी हांगा गोंयांत भितर येतल्यो. नॉट ओन्ली फॉर गोवन्स. आमकां दिसता की गोंयच्या भायर पसून हांगा एक केंद्र जातलें आनी तांकां ह्यो फॅसिलिटीज मेळपा सारकी आमची आसा. रुडोल बाबा कडेन उलयला सारकी ताची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.